आयच्यान आमी ही आमची जी वारसा इमारत आसली ओल्ड सेंट मेरीज ह्या ऐतिहासीक अशा कार्यालयान आमी आयज पासून म्हापसा नगरपालिकेचें कामकाज सुरू केलां. ही प्रशस्त इमारत सगळ्या मॉडर्न फॅसिलिटीज इनकॉर्पोरेट करून लोकांच्या सेवे खातीर आयच्यान उपलब्ध आसा. आनी ग्रावंड आनी फर्स्ट फ्लोर अशे 2 मजली आसलेली इमारत. ग्रावंड फ्लोरचेर इस्टॅब्लिशमेंट सेक्शन आसा आनी टॅक्सेशन विभाग आसा. तशेंच इंजिनियरींग सेक्शन आसा ग्रावंड फ्लोराचेर. सगळे पेमेंटा खातीर जे कावंटर आसा, घरपट्टी भरपाचे किंवा दुकानाचें भाडें भरपाचें, इनकम सर्टिफिकेट्स, बाकीचे लायसन्स फीज हे सगळे भरपाच्यो कावंटर्स ग्रावंड फ्लोर एंट्रन्स लॉबीक देखूनच तांकां वेगळे वेगळे हे केल्ले आसा, क्युबिकल्स आनी लोकां खातीर पेमेंट कावंटर्स. तशेंच इनवर्ड आनी आउटवर्डा खातीर मेन एंट्रन्स लॉबीन एक कावंटर दवरला. मागीर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स तेंच्या खातीर एक सेपरेट कावंटर आसा. एक पयल्याच फावटी आमी एक प्रयोग केला, म्हणजे म्हापसा नगरपालिकेन लोकांच्या मदती खातीर जे लोक म्युनिसिपालिटीन आपापली कितें तरी कामां घेवन येता तांकां गायड करचे खातीर आनी तांकां हेल्प करचे खातीर एक हेल्प डेस्क सकयल दवरला ग्रावंड फ्लोराचेर. एक मनीस आमचो परमनंटली थंय बसून आसतलो आनी लोकांक तो हेल्प करतलो तेंची कामां करून घेवच्या खातीर. तांकां खंय वचपाक जाय ते प्रमाणे तांकां तो गायड करतलो. तशेंच आमी हँडिकॅप मनशा खातीर रॅम्पची वेवस्था केल्या आनी सकयल एक टॉयलेट शूड बी एक्सेसिबल टू द फिजिकली हँडिकॅप पर्सन्स. आनी अशें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की समजा एखादो मनीस व्हीलचॅर वयल्यान येयलो, तो हेल्प डेस्क वाल्या मनशाक समज ताणें वचून ताका मेळ्ळो जाल्यार ताका आनी खंय वचपाची गरज ना. ताका ज्या स्टाफा कडेन काम आसतलें किंवा ज्या विभागा कडेन ताचें काम आसतलें तेची म्हायती तो मनीस करून घेतलो. हेल्प डेस्कचेर आसा पळय आमचो दिपेश म्हणून, आनी तो त्या स्टाफाक सांगून जो पर्सन व्हीलचॅरान येता किंवा एकदम व्हेरी सिनियर सिटीजन समज येयलो, ताका चलपाक सुद्दां अडचण जाता, असो आपल्या स्वताच्या कामा खातीर जर येयल्लो आसत, वेदर इट इज अ लेडी ऑर अ जेंट, ताका थंयच बसपाक सांगतले आनी तो डिलींग हँड किंवा ऑफिसर येवन ताका थंय जाप दितलो आनी तेंची कामां कितें आसा पळय ती करून दिवच्या खातीर आमचे सगळे स्टाफ जाता इतली आमची स्वता कडसून तांकां इजी करून दिवपाचो प्रयत्न करतले.